1 Samuel chapter 17. Goliat इस्रायलाचे फौजेक आव्हान दिता. फिलिस्तेवकार जुडेयाचे एका सोको म्हणलोल्या नोगरांत झुजाचे तयारेक एकठवले. सोको आनी आजेका मदें आसलोल्या एका एफेस दामी म्हणलोल्या जाग्यार ताणें आपलो मांड मांडलो. साऊल आनी इस्रायलकार एला ह्या फालक्यांत एकठवले आनी थंयच ते आपलो मांड मांडून रावले. फिलिस्तेवकारां आड झुजाक उबे रावूंक ते तयारेन आसले. फिलिस्तेवकार एका दोंगरार उबे रावले जाल्यार इस्रायलकार दुसऱ्या दोंगरार रावले. तांचे मदें एक फालकें आसलें. गात शारांतलो गोलियात नांवाचो एक मनीस फिलिस्तेवकारांतल्या मांडांतलो भायर आयलो. ह्या मनशाची उंचाय सुमार 3 मीटर वयर आसली. ताच्या माथ्याक एक पितूलचें शिस्त्रान आनी आंगाक पितूलचें आंगोस्त आसलें आनी त्या आंगोस्त्राचें वजन 57 किल आसलें. ताचे दोंक्याय शिंश्याच्या कपड्यांनी बंद केल्ले आनी भुजां वयल्यान शिंश्याचेच एक रुमाल उमकतालो. ताच्या बाल्याचो दांडो एका लोखणाच्या वांश्या इतलो मोठो आसलो जाल्यार ताचें वयलें तोंक सुमार 7 किलो वजनाचें आसलें. ताचें दाल हातान घेवन एक सैनीक ताच्या फुड्यांत उबो आसलो. गोलियात उबो रावलो आनी इस्रायलकारांक बोब मारूंक लागलो. तुमी थंय कितें कोत्तात? झुजाक मांडोन रावल्यात? हांव एक फिलिस्तेवकार. तुमी साऊलच्या गुलामानो तुमच्या भितरल्या एकल्या कोणाकूय म्हजे कडेन झुजोंक वेंचून काडात. जर तो म्हाका जिवो मारून म्हजे वयर जैत वता, आमी तुमचे गुलाम जातले हांव. आनी जर हांवें ताका जिवो मारलो जाल्यार तुमी आमचे गुलाम जातल्यात. आनी इस्रायलकारांचे फौजेक हांव आव्हान दितां, म्हजे सामकार उबो रावूंक तुमचे मदलो कोण तरी सोदून काडात. जेन्ना साऊलून आनी ताच्या मनशांनी हें आयकलें तेन्ना तांचेर व्हड आकांत सुटलो. दावीद साऊलच्या मांडांत. दावीद जावन आसलो जेसेचो पूत. तो जुडाच्या बेथलेहेमांतल्या एफ्राता जिल्ल्यांत रावपी जावन आसलो. ताका 8 जाण पूत आसले आनी साऊल राजा आसलो तेन्ना तो सारको मातार पिरायेर पावलोलो. ताचे व्हडले तेग पूत साऊलचे फौजेंत आसले. व्हडल्याचें नांव एलाया, दुसऱ्याचें अभिनदाब आसलें जाल्यार तिसऱ्याचें शम्मा. सगळ्यां परस निमाणो दावीद. तेगूय व्हडले साऊलचे सेवेक आसतना दावीद आपल्या बापायच्या गोरवां वासरांची काळजी घेवंक बेथलेहेमांत वेतालो. गोलियात इस्रायलकारांक आव्हान दिवंक 40 दीस सकाळ तशें सांज पर्यंत तांचे मुखार उबो रावलो. एक दीस जेसेन दाविदाक म्हणलें, 10 किलो भाजलोले कोणयेची भाकर आनी 10 उंडे घे आनी तुजे भाव आसात थंय मांडांत वच आनी तांच्या अधिकाऱ्यांक हे 10 पानीर व्हर. तुजे भाव कशे आसात ती खबर हाड आनी ते खरेंच बरे भलायकेन आसात म्हूण म्हजी खात्री जावंक तांचे लागची कसलीय वस्त घेवन यो. साऊल राजा ताचे भाव आनी सगळे इस्रायलकार फिलिस्तेवकारां कडेन झगडूंक एलाचे फालकेंत आसले. दुसऱ्या दिसा दावीद सकाळ फुडें उठलो, जनावरांक राखण्या लागीं सोडलीं आनी जेसेन सांगलोलें तितलें घेतलें आनी वाटेक लागलो. तो मांडांत पावला त्याच वेळार इस्रायलकार आपल्या मांडांतले भायर सरून झुजाक फुडो करूंक तयार रावताले. फिलिस्तेवकारांच्यो आनी इस्रायलकारांच्यो फौजो एकामेकाक फुडो करून गुरी घालपाच्यो तयारी आसल्यो. दाविदान आपणा कडेन आसलें तें एका राखणदारा कडेन दिलें आनी फौजेन धांवून वचून आपल्या भावांची खबर घेतली. जेन्ना तो तांचे कडेन उलयतालो तेन्नाच गोलियात फुडें सरलो आनी सदांचे परी इस्रायलकारांक आव्हान दिवंक सुरू केलें.
आनी तो उलयतालो तें दाविदान आयकलें. ताका पळयना फुडें इस्रायलकारांनी पळापळ काडली आनी ते भिरांतीन कांपले. इस्रायलकारांनी म्हणलें, तो फुडें येता त्या मनशाक तुमी पळयला? खऱ्यांनीच तो इस्रायलितांक आव्हान दिवंक येता. जो कोण ताचो जीव काडटा ताका राजा खूब गिरेस्तकाय दितलो. त्या भायर आपले धुवेक ताचे लागीं लग्न कोत्तलो आनी ताच्या बापायच्या घराण्याक इस्रायलांत कसलोच दोन फारीक करूंक पडचो ना. आपले कुशीक कोण आसले तांकां दाविदान विचारलें. जो कोण ह्या मनशाक मारून इस्रायलकारांक ह्या नोश्टांतले मुक्त कोत्ता ताका कितें मेळटलें? जिव्या देवाचे फौजेक सोकला उडोवंक सोदता तो सुनोत करूंक नासलेलो कोण मनीस काय? ताका जिवो मारतल्याक कसलीं इनामां मेळटलीं तीं त्या मनशांनी दाविदाक सांगलें. दावीद त्या मनशा लागीं उलयतालो तो ताच्या व्हडल्या भावान एलिबान आयकलें आनी तो बरोच रागान भरून ताच्या फुड्यांत आयलो आनी ताका म्हणलें, तूं हांगा कित्याक आयलाय आनी मेंढरां ओरोड्यांत कोणाशीं सोडल्यांत? हांव तुज्या काळजाचें खोटेपण वळखतां. तूं हांगा झूज पळोवंक आयलाय. दाविदान विचारलें, आतां हांवें कितें केलां? म्हज्यान कसलोच एक विचार करूंक नजो? तो आनीक एका मनशा सोशें गेलो आनी तोच विचार केलो आनी आदलेच भाशेन ताका जबाब मेळ्ळो. दावीद उलयतालो तें सावलूक कळून आयलें तेन्ना ताणें ताका आपणा फुड्यांत आपयलो. दावीद आव्हान मांडून घेता. दाविदाक सावलुशी हाडटोच ताणें सावलूक म्हणलें, ह्या फिलिस्तेवकाराक लागून कोणेच आंग काडचें न्हय. तुजो सेवक ह्या फिलिस्तेवकाराक कोणें लोडाई करूंक वेतलो. पूण सावलून दाविदाक जबाब दिलो, त्या फिलिस्तेवकाराक कोणें लोडाई करूंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो भुरग्यापणार थावन एक झुजारी. दाविदान सावलूक म्हणलें, तुजो सेवक आपल्या बापायची मेंढरां राखतना केन्नाय एक वाग वो एक वांशेल हिंडांतलें एके शेळयेक घेवन वचूंक लागत जाल्यार हांव ताच्या फाटाफाट वेतालों आनी ताचेर आक्रमण करून म्हजे शेळयेक परत हाडटालों. आनी जर तो वाग वो तें वांशेल म्हज्या आंगार येयत हांव ताचे गोमटेक धरून ताचो जीव काडटालों. अशें तुज्या चाकरान जायत्या वागांक आनी वांशेलांक मारलोलीं आसात. आनी आतांय जिव्या देवाचे फौजेक हारोवंक सोदता त्या सुनोत करूंक नासलोल्या फिलिस्तेवकाराक हांव अशेंच कोत्तलों. शिवाच्या आनी वांशेलाच्या चोपक्यांतलो जाणें म्हाका वाटायला तोच सर्वेस्पोर ह्या फिलिस्तेवकारांच्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो. तेन्ना सावलून दाविदाक म्हणलें, वच आनी सर्वेस्पोर तुजें सवें आसूं. ताणें आपली खास न्हेसवण दाविदाक दिली. पितूळचें शिस्त्रान माथ्यार घालें आनी शिश्याचो कोट आंगार घालो. दाविदान सावलूची तरवार हातांत घेतली आनी चलूंक लागलो. पूण तसले न्हेसवणेची ताका संवय नासली. ताचे कडेन चलूंक जायना जालें. हें सगळें आंगार घालून म्हज्यान झगडोंक जावचें ना, ताणें सावलूक सांगलें. म्हाका ह्या न्हेसण्याची संवय ना. तर ताणें आंगार घातलोलें तितलेंय काडून उडयलें. दावीद आनी गोलायत. ताणें आपल्या हातांत एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेवेले बरे सुळसुळीत 5 फातोर घेवन ते आपले गोवळ्याचे पोतयेंत घातले आनी आपल्या हातांत गोफीन धरून तो त्या फिलिस्तेवकारा कडेन लोडाई करूंक गेलो. तेच परी फिलिस्तेवकार दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडें एक ढाल धरपी चलतालो. दाविदाक देखतोच फिलिस्तेवकारान ताची बेपर्वा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो, मुजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. फिलिस्तेवकारान दाविदाक म्हणलें, एक दांडो घेवन म्हजेशी येवंक हांव एक सुणेशें दिसलें कितें तुका? आनी आपल्या देवांक उलो मारून फिलिस्तेवकारान दाविदाचेर शिराप घालो. आनी मागीर दाविदाक म्हणलें, ये म्हजेशीन आनी तुजें मांस करून तें हांव वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक आनी मैदाना वेल्या जानवरांक खावंक दितलो. तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्तेवकाराक म्हणलें,
तूं मुजेशीन तलवार भालो आनी बाण घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी दलबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो, ताका तुवें अपमान केलाय. आयज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान दितलो आनी हांव तुजो जीव काडटलों आनी तुजी गोमटी कातरून आयजूच तुजें मोडें आनी सगळ्या फिलिस्तेवकारांची मोडी वारावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या जनावरांक दितलो. आनी हे भाशेन इस्रायलांत एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वीक गमून येतले. आनी सर्वेस्पर तलवारीन ना म्हूण भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकटवलेल्या सगळ्या लोकांक गमतले, कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धोनी आनी तो आमकां आमच्या हातांत घालतलो. तेन्ना तो फिलिस्तेवकार दाविदाचेर लढाई करूंक मातसो फुडें सरलो. तेन्ना दाविदान फिलिस्तेवकारांची फौज आसली थंय त्या फिलिस्तेवकाराक फुडो केलो. मागीर पोतयेन हात घालून एक फातोर काडलो आनी तो आपले गोफनींत घालून मारलो. तो सारको फिलिस्तेवकाराचे तकलेर बसलो आनी ताच्या कपेलार रोंबलो. फिलिस्तेवकार जमनीर आपटलो. हे पोरी गोफीन आनी फातोर घेवन दाविदान फिलिस्तेवकाराचेर जैत वेलें आनी ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातांत एक तलवार पर्यंत नासली. तेन्ना दावीद धांवून गेलो आनी फिलिस्तेवकाराचेर उबो रावलो आनी ताचेच पोतयेंतली तलवार भायर काडून ताणें ताचो जीव काडलो आनी ताची तकलीच कातरून उडयली. आपलो फुडारी मेल्लोलो पळोवन सगळे फिलिस्तेवकार पळून गेले. इस्रायल आनी जुडियांतले सैनीक व्हडल्यान बोबाट मारून तांचे फाटल्यान धांवून गेले आनी घाटांत थावन एक्रोनाच्या दारवंट्या सोंशें पावोपर्यंत तांची फाट सोडली ना. शारांय रस्त्या वेल्यान सरून घात आनी एक्रोनांत आख्ख्या रस्त्यार मेल्ल्या आनी दुखवलेल्या सैनिकांनी शिंपलोलो आसलो. तांकां धांवडावन इस्रायलकार परत तांचो मांडलोलो थंय आयले आनी तांचें कितें मेळटा तितलेंय घेवन गेले. दाविदान गोलियाताची गोमटी घेतली आनी ती जेरुसलेमाक हाडली, पूण गोलियाताची हातयारां आपल्या मांडांत दवरली. गोलियाताचे जैत वेलो दावीद सावलू मुखार. जेन्ना दावीद गोलियाता आड उबो रावूंक वेतालो तो सावलून पळयलो. तेन्ना ताणें फौजेच्या सेनापती अब्नेराक विचारलें, अब्नेर, कोणाचो पूत तो? अब्नेरान जबाब दिलो, म्हाका खबर ना राजा सायबा. सावलून हुकूम दिलो, तर वच आनी कोणाचो पूत ती खबर काड. दावीद फिलिस्तेवकाराक मारून पडटलो तेन्ना अब्नेरान ताका धरलो आनी फिलिस्तेवकाराची तकली ताच्या हातान धरून ताका सावलू मुखार उबो केलो आनी सावलून ताका म्हणलें, भुरग्या, तूं कोणाचो पूत? दाविदान जबाब दिलो, हांव तुज्या सेवका बेतलेहेमांतल्या जेसेचो पूत. देवाचें उतोरें.